नमस्कार. पोळ्या प्रुडंट खबरो. वायू चक्रीवादळ गोंयाकूय बादले. वादळी वाऱ्याच्या नेटार उटंगराचो पावस. शारा हायवे तुंबले. फोंड्या झाड पडून गाडयो डॅमेज. राती सावन कांय वाठारांनी लायटीचो आपालिबा. अल्पवयीन चलयेचेर बलात्काराच्या केशीन आमदार बाबूश ना म्हणना. सेशन्स कोर्टाच्या अर्दी आड चल्लो हायकोर्टान. कोर्टान केस धुकल्ली 1.5 म्हयने फुडें. नोकरी दिता म्हणून सांगून तोपी घालपी विनोद देसायाच्या केशीन केंद्रीय मंत्री श्रीपादाची कोर्टा मुखार साक्ष. विनोद आपलो स्टाफ न्हीच तो शेजारी. फिर्यादीचो साक्षीदार म्हणटा विनोद भाऊ कडेन आशिल्लो कामांक. मुख्यमंत्र्याच्या कसिनोवेले भूमिकेचो गोवा सुरक्षा मंचान केलो निषेध. कसिनोचेर जाय श्वेतपत्रिका. गोंयकारांक कितें लाव, कितले गोंयकार लागले पोटाक, आंकडो दियात. पडले पनर्शीन काँग्रेसीचे 10 आमदार येवंक सोदताले बीजेपीन. बीजेपीक गरज ना. काँग्रेस अध्यक्षान आमदाराक सोडल्या वाऱ्यार. काँग्रेसीन जाहीर केल्ले बीजेपीच्या पॅकेजीक विनयाची जाप. आणि फिफा अंडर-20 वर्ल्ड कपाच्या फायनलीन साऊथ कोरिया आड युक्रेन. वायू चक्रीवादळ गोंयाकूय बादले. गोंयाचेर थोडोफार परिणाम जातलो म्हणून हवामान खात्यान क्लियर केला. गुजरात, कर्नाटक आनी गोंयाक दर्यादेग वाठारांनी अलर्ट आसा. वादळी वारे आनी उटंगराच्या पावसान शारा हायवे तुंबले. झाडां पडली. राती सावन गोंयभर लायटीची आपालिपा सुरू. आता हवामान खातें म्हणटा मान्सून खंय आनी 1-2 दिसांनी फुडें वतलो. फोंड्या सकाळच्यावन ह्या उटंगराच्या पावसान 6-7 झाडां आडवी. गाडयो आनी स्कूटरी डॅमेज. खांडेपारा हायवे रस्ते तुंबून लोकांचे हाल. कवळ्या बरेच वर्साचो आमो कोसळ्ळो. मेन म्हणजे हांगा सगळे PWD नॅशनल हायवे प्लस एव्हीआर आसा पळय एका टोटल रिस्पॉन्सिबल एका तो आसा. आनी हांगा अंडरपास आसा. हो हांगा पयलीं म्हाका दाखया तुमी अंडरपास खंय आसा तो एज पर. आनी तेजेर बिलींगूय केल्लें आसा. आतां तें म्हाका टोटल पळोवंक जाय आतां एक्चुअली बिलींग ताका पेमेंट जाला काय जावना म्हणून. हे सामकी ही आमच्या पयशांची नासाडी करून उडयले एव्हीआर नॅशनल हायवे. मंगेशीवरून पुणे निघालो होतो. गाडीमध्ये होतो मी ॲक्च्युली. तर हे सडनली इन्सिडेंट झालेलं आहे. तर मी हे झाड जे आहे मला ॲक्च्युली कळलं होतं पडत आहे म्हणून. तर मी साईडला घ्यायचा प्रयत्न केला आणि गाडी दुर्दैवानं ते माझ्या अंगावर पडलं. ते त्या गाडीवर पडलेलं आहे. आम्ही सातत्यान कॉरस्पॉन्डंट करता. पण कॉरस्पॉन्डंट करून सुद्धा ही दोन्ही देवस्थानां लक्षात घेना. फाटल्या 1 म्हयनो पयलीं हांवें एक लेटर केलां. जी मुणकार जी आसा तिकाय लेटर केलां की हे बेगींतले बेगीन प्री मॉन्सुना पयलीं झाड मारून घे म्हणून. आनी पयल्याच मॉन्सुनाक आज परत एकदा हो आमो पडला. आमो पडून सगळी लायट हांगा पोल्स मोडलेले आसा. आनी हांव लेटर शांतरगांव देवस्थानाक केलें तें हांव तुमकां दाखयतां. दक्षिण गोंयांत तर राती 2-3 वरां लायटूच ना. सावड्डे, सांगे ते बाणावले लोकांचे हाल. लायटीचे खातें सांगता ते प्रमाण 220 kV ब्रेकर खंय डॅमेज जाल्लो. ही सगळी एरिया इफेक्ट जाले फ्रॉम सावड्डे टू सांगे टू बेनावली अप टू बेनावली कोस्टल देखून. मागीर तेणी जायते वतान मागीर बेनावलीन ते कुंकळेचें फिटींग केलें तेमी थोड्या वेळान. बट शेल्डें सबस्टेशन सप्लाय फ्रॉम 9:15 to 11:30 11:45 तेंगे रेस्टोर जालें. तेंगे कितें सांगता ते प्रमाण तेंगे एक तेंगेले ब्रेकरा प्रॉब्लम जाल्लें. फायर ब्रिगेडीची धांवपळ. सबंद दिसाक 20 कॉल. ही शेतां केन्ना इश्क जायना नासलें. ही सगळीं इलिगल फिलिंग केलें शेतां. पयलीं दर्या उदक येतालें. पयलीं ते प्रायवेट शेतांक थोडें वतालें उदक. तितून भरलें मागीर दुसऱ्या शेतांक वतालें. बंद प्रेशर उण जातालो. तेन्ना उण जालो म्हणटकच उदक शेतांक पावनासलें. आतां तें सगळें फिलिंग केलां आनी डायरेक्ट दर्या उदक सारकें शेतांक वयता. आतां तुमगे घराक वचून म्हागे घराक वचून मुगे घराक वचून 100 मिटर इतलें उदक देखून आहा. From yesterday to till today, we received, means Margam Fire Station jurisdiction received total 20 numbers of emergency calls. Emergency calls such as falling of trees and blockage of road, oil spillage on the road, etc. etc.
वादळाक लागून फुडले 1-2 दीस गोंयांत मोठो पावस पडटलो. मान्सून मात खंय 1-2 दीस फुडें वतलो. The weather at Goa is going to be heavy rainfall at few places and very heavy rainfall at isolated places has been predicted by IMD Goa. And because of this Vayu cyclone has taken out complete moisture available at your Arabian Sea and it has moved toward the northwards. The onset of monsoon over Goa will be delayed further by 1 or 2 days. The exact situation can be assessed tomorrow depending upon the weather condition. Present weather condition prevailing over Goa is southwesterly winds. It is extending up to mid-tropospheric level, that is up to 500 millibar level, but we have to wait for another 1 or 2 days because the monsoon have not progressed from South Kerala to further. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अल्पवयीन चलयेचेर बलात्काराच्या केशीन आमदार बाबूश सेशन्स कोर्टाच्या अर्दी आड हायकोर्टान चल्लो. कोर्ट बुधवारा आरोप निश्चित करपाचो आशिल्लो. बाबूश देशाभायर सुनावणी फुडें धुकलात म्हूण ताच्या आदवोगादान विनवणी केल्ल्यान कोर्ट केस 26 जुलयाक धुकल्ली. बाबूशाचेर पॉक्सो कायदा खाला आरोप. वेल्या कोर्टान आव्हान दिवचो ना म्हणपी बाबूश आतां अर्दीक हरकत घेवंक हायकोर्टान अर्ज घालता. सेशन्स कोर्टाचे अर्दीक हायकोर्टात चॅलेंज दिवचो ना म्हूण बाबूशान फाटले सुनावणे वेळार सांगिल्ले. See, I am not going to challenge these order. For a simple reason, I am not going to challenge because see, we have challenged that order as far before framing of charges regarding the police station. Now that thing is hanging in the High Court for almost now 4 years. That at least I believe by now that matter would have got over. Yes. So only only Maya was the accused there, and there were other some 100 other accused. So all those people have got a stay. Only I had not applied in that. So now because of that, we are hanging for almost 4 years now. Because so you will not approach High Court and face the trial here. We are going to face the trial here, but we will basically go to the High Court to tell them to expedite the matter. आरोप निश्चित करपाचे दिसा बाबूशान आपलो निर्णय बदललो आनी हायकोर्टात वता म्हूण सुनावणी फुडें धुकलची म्हूण सेशन्स कोर्टात अर्ज केलो. बाबूशान दावो केलो तो असो. सेशन्स कोर्टान 3 जूनाक दिल्ली अर्द मानवली ना. तेन्ना आपणे हायकोर्टात हे अर्दीक चॅलेंज दिवपाचो निर्णय घेतला. आपूण फॉरेनात आशिल्ल्यान 12 जूनाक कोर्टा मुखार उबो रावंक शकना. बाबूशाच्या अर्जाचो विचार करून पणजे सेशन्स कोर्टान सुनावणी 26 जुलयाक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. सभापती ही संविधानीक संस्था. ती हायकोर्टाच्या अधिकार कक्षेन येना. आदलो हंगामी सभापती मायकलाचो दावो. मगोचे आदले आमदार बाबू आनी पावसकाराक अपात्र थारावचे म्हूण आयिल्ले याचिकेचेर हायकोर्टाक सभापतीन जाप दिली. पावसकार आनी बाबूनय कोर्टाक एफिडेविट दिल्यात. ते बीजेपीन गेले, तातूंत खंय बेकायदेशीर अशें कांयच ना. बाबू आणि पावसकराच्या बीजेपीत विलिनीकरणाक मान्यताय दिवपी सभापतीच्या आदेशाक पणजेचो आदवोगाद सदानंद वांयगणकारान हायकोर्टात आव्हान दिला. 27 मार्चाक मगोच्या 2 आमदारांचे बीजेपीत जाल्ले विलिनीकरण हंगामी सभापतीन मान्य केल्ले. मगोच्या 3 आमदारांतले बाबू आजगावकार आणि दीपक पावसकार मगोंतल्यान बीजेपीत विलीन जाल्ले. ताचेर तेन्नाचो हंगामी सभापती मायकल लोबोन ह्या प्रकरणात आपली बाजू कोर्टा मुखार मांडली. सभापती ही संविधानीक अधिकारणी. सभाघराची न्यायालयीन प्रकरणां ताच्या अधिकार कक्षेत येतात. सभापती हायकोर्टाच्या अधिकार क्षेत्रात येना. बाबू आजगावकार आणि दीपक पावसकाराची अपात्रता याचिका सभापती मुखार आसा. अपात्रता याचिकेचेर निवाडो दिवपाच्या सभापतीच्या अधिकारा आड येता असो आदेश हायकोर्टान दिवचो न्ही. सभापतीन दिल्ल्या निर्णायक आदेशाच्या न्यायालयीन पुनर्विचाराकूय व्हडलोसो वाव उरना. सभापती अजून निर्णायक निकाल दिवपाचो आसा. ताका लागून याचिकाच अपरिपक्व. सभापतीचे आर्ग्युमेंट आयकल्या उपरांत हायकोर्टान केस 26 जूनाक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. मुख्यमंत्र्यान कसिनोचेर घेतिल्ले भुमिकेचो गोवा सुरक्षा मंचान निषेध केला. मंच कसिनोचेर श्वेतपत्रिका मागता. गोंयकारांक ह्या कसिनोचो कितें फायदो? कितले गोंयकार थंय पोटाक लागले? कसिनोचो गोंयची संस्कृती पर्यावरणाचेर परिणाम कितें ताच्यो जापो श्वेतपत्रिकेन जाय. सरकार कसिनो खंय शिफ्ट करूंक सोदता ते स्पश्ट करचे. म्हाका दिसता तांणी ह्या कॅझिनोचो जो अनैतीक व्यवसाय आसा, धंदो हांगा गोंयांत जो चलता, ताका जणू काय अधिकृत आनी घटनात्मक दर्जा सरकार तर्फे बहाल करपाक आयलो अशें दिसता.
ह्या घटनेचो हांव तीव्र निशेध गोवा सुरक्षा मंचा तर्फे करता. कॅझिनो गोंयचो पर्यटनाचो अविभाज्य भाग कोणें बनयलो, केन्ना बनयलो, खंयच्या वेळाचेर बनयलो आनी गोंयच्या एकूण उत्पन्नान ह्या कॅझिनोचो कितलो हिस्सो आसा. राजकारणी जे आसा तांच्या बोल्सान दर वर्सा दर म्हयन्याक कितलो मोठो हप्तो वता. गोंयांत जेन्ना कॅझिनो नाशिल्ले तेन्ना आमी गोंयकार उपाशी मरताले काय कितें, ह्या प्रस्नांची अधिकृत उतरां आतां मुख्यमंत्र्यान दिवची अशी मागणी आमी करता. पयलो कॅझिनो काँग्रेसान हाडलो आनी मागीर ती संख्या 7 पर्यंत भाजप सरकारान हाडली, वाडयली, तांकां पोसले. खरें म्हणजे सरकाराक मिळकत जी आसा ही 2% सुद्दां ना, पण जणू काय गोंयच्या उत्पन्नाचें प्रमुख साधन आशिल्ल्या भशेन दिशाभूल भाजप सरकारान जनतेची केली. आता हे सगळे कॅझिनो मोपा दुखलपाचें कारस्थान ह्या सरकारान आंखलां. सरकारान कॅझिनो संदर्भात एक श्वेतपत्रिका आता प्रसिद्ध करची ताबडतोब. गोंयकारांक कितल्यो टक्क्यो नोकऱ्यो दिल्यो, कॅझिनोचे पर्यावरण, संस्कृती आनी गोंयची प्रतिमा हाजेर दुरगामी परिणाम कितें जाता आनी जातले. फाटले पनर्शीन काँग्रेसीचे 10 आमदार बीजेपीन येवंक बीजेपी कडेन सोयरीक करताले. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकर बुधवारा मिडिया कडेन उलयलो. काँग्रेसीच्या अध्यक्षान आमदाराक वाऱ्यार सोडल्यात. फुडली 25 वर्सां केंद्रांत बीजेपीची सत्ता. तशी बीजेपीन सध्या गोंयांक पॅकेज केल्ली आसा. पॅकेज ए अशी केल्या जो आमदार फुडपा सोदता ताका डायरेक्ट 40 crores आनी प्लस 5 कोटी आपल्या वर्करांक थंड करपाक. त्या भायर इलेक्शनाक तेजो खर्च आनी इलेक्ट जाले जाल्यार चॅरमॅनशीप. पॅकेज 2 जाका पॅकेज बी म्हणटा आमी. ती पॅकेज 20 crores, 5 crores वर्करांक थंड करपाक आनी इलेक्ट जाता इलेक्शनाक खर्च आनी इलेक्ट जातकर मिनिस्ट्री. आनी तिसरी पॅकेज केल्या. ही पॅकेज तेणी जी पयली गव्हर्मेंट एम्प्लॉइजांक केल्ली VRS की ती पॅकेजीक अमावंट 60 crores आनी तेणें राजकारणांतल्यान कुशीक सरपाचें. ते परत तिकेट बी मागप ना, कॉर्पोरेशन ना, कांय ना. सो असो तरेचो हे तेंचो खबर ना, हो तेंचो राष्ट्रीय पॅकेज ही खबर ना. पूण गोंयांक ही पॅकेज सर्रास जाल्ली आसा. भारतीय जनता पक्ष केन्नाच खंयच्याच आमदारा कडेन प्रत्यक्षांत उलोवना किंवा आमचो पदाधिकारी किंवा आमचे आमदार पक्षांत प्रवेश करपा खातीर कोणा कडेन चर्चा करून आनी चर्चा चालूय बी ना. जे कितें तो फिगर्स दिता पळय 60 कोटी 40 कोटी मंत्रीपद, तांकां ती संवय आसतली काँग्रेस पक्षाक. भारतीय जनता पक्षाक ती संवय ना. फाटले फावटी सुद्दां आजुनूय सांगता हांव, जेन्ना सुभाष शिरोडकर आनी दयानंद सोपटे भारतीय जनता पक्षांत प्रवेश केलो तेन्ना सुद्दां एक पयशाचो वेव्हार तेंचे कडेन नाशिल्लो. हांव स्पश्टपणान खंय रावन सांगपाक तयार आसा. ह्या दिसांनी डेली एक बातमी येता. काल सुद्दां काही मतदारसंघाचे कार्यकर्ते सांत आंद्रेचे मेळपाक आयले की थंयचो आमदार खंय तेजे मतदारसंघात सांगपाक लागला कार्यकर्त्यांक की आपूण भारतीय जनता पक्षांत वचूं काय म्हणून. अशें सांगतले मनशाक आमी आडोवपाक शकना. तूं हें उलोवं नाका, तें उलोवं नाका. खऱ्या अर्थान ताका सांबाळपाक तेज्या अध्यक्षाचो तेज्या आमदाराचेर कंट्रोल ना. गिरीश चोडणकर म्हणटा तेजे कडेन रिकॉर्ड आसा म्हणून. त्या रिकॉर्ड जर आसत जाल्यार प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ती प्रेस कॉन्फरन्साक वाजोवन दाखोवची. बाबा कोणाचो आवाज आसा, कितें आसा, कोण पदाधिकारी, कोण अध्यक्ष आसत, कोण आमदार आसा, कोण मंत्री कोणाक कॉन्टेक्ट केलो आसत जाल्यार तेणें वाजोवन दाखोवची. कारण बेश्टेच बेशूट हवेनवार आरोप करचे न्ही. हितूर कांय तथ्य ना. कारण फुडें आनी 25 वर्सां काँग्रेस पक्ष हो सत्तेर भारता भितर ते सत्तेर येवचो ना. आनी येणारी 25 वर्सां ही भारतीय जनता पक्षाचीच आसा, केंद्रांत आसूं आनी गोंयांत सुद्दां आसूं. पूण हेजे पयलीं सुद्दां एक जाल्लें की काँग्रेस पक्षाचे 10 आमदार पार्टी घेवन बीजेपीन मर्ज करपाक सुद्दां आयिल्ले. ह्या 15 दिसांची खबर आसा. पूण आमी आमचे केंद्रीय नेतृत्वान आनी हांगचे नेतृत्वान ते नाकारलेले आसा. गोंयांत 10 जाणांचो ग्रूप. हय.
So is it that still the same stand of the party or what it is? मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलां तें खरें आसा. So you support it? हय, म्हाजो मुख्यमंत्री म्हाजे पार्टीचो तेजो स्टेटमेंट आमचो सपोर्ट आसा. नोकऱ्यो दिवपाच्या नांवान लोकांक तोपी घालपी आरोपी विनोद देसाय खंय केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकाचो स्टाफ न्हीच. तो केन्नाच आपले कडेन कामाक नाशिल्लो म्हूण भावून कोर्टाक साक्ष दिल्या. पुलिशेकूय लेखी कळयला. विनोद खंय ताचो शेजारी ताणें कितल्याशाच राजकारण्यांची नांवां वापरून लोकांक तोपयो घाल्यात. फिर्यादीचो साक्षीदार म्हणटा विनोद भाऊ कडेन कामाक आशिल्लो. विनोद देसाय म्हणून एक थंयच रावतालो आमच्या वाड्यारच. ताणें लोकांक अशें तरी कोणाचीं नांवां पॉलिटिशियनाचीं नांवां घेवन कोणाची सीएमाची सिद्धार्थाचें म्हजें नांव घेवन लोकांक म्हणजे नोकरी दिता म्हणून पयशे खाल्ले अशी एक कंप्लेन आशिल्ली. कोणाचे पयशे घेतिल्ले खंय मागीर त्या आयरिशान म्हणजे तो पयलीं म्हजें नांव तेणें हें केलें की म्हजो पयलीं तो एक्स एम्प्लॉय म्हणून आमचो एम्प्लॉय नाशिल्लो तो. आमी तेन्नाच कोर्ट हाका पुलिशेक बरोवन दिल्लें आनी ताका म्हाका ताणें विटनेस घेतिल्लो आज विटनेस जालें. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊचो कथित स्टाफ विनोद देसायान नोकरी दिता म्हूण सांगून कितल्याशाच जाणांक खंय तोपयो घाल्यात. तातूंतलो एक हो फिर्यादी. फिर्यादी कडेन 6 लाख मागिल्ले, 2 लाख घेतिल्ले, पयशे घेतले, नोकरी ना, पयशे परत मागलो तेन्ना चेक बाउन्स. बुधवारा ही केस पणजे सत्र न्यायालयात आयिल्ली. ही जाली भाऊची साक्ष. मात फिर्यादीचो वकील म्हणटा विनोदाक भाऊ कडेन कांय वर्सां काम करतना खंय श्रीपाद भोसले म्हणटा त्या दुसऱ्या एका साक्षीदारान पळयला. Union Minister for State for Defence, Mr. Shripad Naik, has today appeared in court as per the summons issued by the court and deposed before Panji JMFC in a cheating case that was filed by a Mercedes youth against a former staff member of Shripad Naik, Vinod Desai. So Shripad Naik has deposed that he knows the accused and the accused used to come to his house, but Shripad Naik in his deposition has denied that Vinod Desai was his staff member. But another witness who deposed also today, who also is from Ribandar, Shripad Bhosle, has testified before the court that he has seen Vinod Desai over the years working in the house of Shripad Naik at San Pedro. So he was, the accused Vinod Desai had promised Mervyn Fernandez, a young boy from Mercedes, senior assistant job at the sector on payment of 6 lakhs, out of which 2 lakhs was taken by Vinod Desai as an advance. So having failed to get the job, Mervyn Fernandez filed a case of cheating against Vinod Desai at the Old Goa police station, where a FIR has been registered under section 420 of the IPC. विनोदाच्या 420 केशीत आता 2 श्रीपादांच्यो परस्पर विरोधी साक्षी. केंद्रीय मंत्री खरो उलयता काय फिर्यादीचो साक्षीदार. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि तुकाराम मराठे. पावसा खातीर मार्केटात नुस्त्याची शॉर्टेज जाल्यात. नुस्तें नाशिल्ल्यान चिकन बिफाची मागणी वाडली. चिकनाचे दर 40 रुपयांनी, बिफाचे 30 रुपया वाडले. पोक मात आसा तसोच आसा. कर्नाटकान बिफाची शॉर्टेज आशिल्ल्यान गोंयान बीफ पुरवणूय कमी जाल्या. फाटले 3 दीस जाले बिफाची रेट वाडटा. चिकनाचे दर वयर सकल जाता. चिकन वाडला कितें कारण कितें शॉर्टेज बीन कारण तुका शॉर्टेज तेका लागून लायव्हाचो लायव्ह वाडला म्हणून ते चिकन वाडून येयला तेका लागून ते रेट वाडलेलो. हे वाडला केन्नाच्यान रेट वाडत आहा, डेली वाडत आहा. हे सगळें म्हणजे डेली फिक्स अशी रेट ना, फिक्स रेट ना, डेली वाडत आहा. 2 रुपया 5 रुपया वाडत आहा डेली. मागीर ते वाडोवचें पडटा न्हू आमकां. बीन आहा शक्य ना ना, हे म्हणजे देवताच हाडटा तशें काय. फाल्यां 50 जावं म्हणजे ते घालतात त्या प्रमाणे. बिफाचे दर 30 रुपयांनी वाडला. पयली रेट कितें आसली? पयली आसले 250 रुपीज. आतां 30 रुपया वाडयला. आतां 30 रुपया वाडयला. किलाचे 30 रुपया वाडयला. मांस मरे गोंयान कित्याक शॉर्ट आहा जाणाय तूं? बेळगांवसून मांस मरे सप्लाय जायना. थोडे लोक आमकां त्रास करता वाटेर. ताका लागून आमी हांगा मांस मातशें वाडयल्यात.
आता 2-3 दीस जाले मास वाडयला. 280 केला आम्ही विदाउट बोन्स आणि 8 मास केला 200 रुपया. पोर्क मात आसा तसोच आसा. 240 वाडोंक ना म्हणजे शॉर्टेज बीन तशी तुमकां बीन शॉर्टेज करना आमी लोकलूच मारता न्हू. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आनी सावयो डायस. गोवा मायल्साच्या टॅक्सीवाल्यांच्यो एकार एक सभा चालूच आसा. मडगांवच्या सभेक थळावो आमदार दिगंबर कामत आनी काँग्रेसीची महिला अध्यक्ष प्रतिमा कुतीन आशिल्ली. टॅक्सी ॲप सर्व्हिसीचेर सरकारान फेरविचार करचो, येरादारी संचालक निखिल देसायाक देंवोचो म्हूण टॅक्सीवाल्यांची एक सारकी मागणी लावन धरल्या. तशी गोवा मायल्स जाल्ले आसा आनी भावानो तुमकां एक सांगता गोवा मायल्साक कोणीच लायसन्स बिसन्स कांय दिल्लें ना. हे जे आसा ऑपरेट करता टोटली इलिगल ऑपरेट करता. आमी आमच्या भावान आरटीआय मागली तेजेर क्लियरली बरयल्लें आसा की इलिगल म्हणून. तरी म्हाका कळना की गव्हर्नमेंट कित्याक सपोर्ट करता ताका तो. शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या फिजिकल एज्युकेशनाच्या अभ्यासक्रमान योगाचो आस्पाव करचो म्हूण आयुष मंत्र्यान HRD मंत्रालयाक सुचोवणी केल्या. आयुष मंत्री श्रीपाद नायक प्रुडंटा कडेन उलयलो. मात योगाच्या विशयाची भुरग्यांक सक्ती नासतली. जांकां दिसता ताणें तो घेवचो म्हूण भाऊन स्पश्ट केलें. 21 जूनाक आंतरराष्ट्रीय योग दिसाचो दबाजो गोंयानूय शाळा कॉलेजी आनी सरकारी पावंड्यार जातलो. जे कितें आसा ती फिजिकल ट्रेनिंग जो पिरियड आसता एक तातूंत योगाय शिकोवपाची अरेंजमेंट करा अशें आमी HRDक कळयल्लें आसा. कंपल्सरी हे हो प्रत्येकाचो फायद्याची गोश्ट जाका जाय तेणें घेवपाचें. कंपल्शन कसले गोश्टी करूंक जायना. जाका जर आपल्याक फायदो जाता ताणी गोश्ट करची. आनी आतां पर्यंत आमी सुद्दां इतले वर्सां योगा डे करता हें करता पूण कंपल्शन कोणाक जाका जाय जाका इच्छा ताणी करचो. इट्स वॉलंटरी. पोलंडान चालू आशिल्ल्या अंडर-20 फिफा वर्ल्ड कपान शेनवारा दक्षिण कोरिया आड युक्रेन फायनल जातली. सेमीफायनलीन कोरियानान इक्वादोराक 1 गोलान मारले. युक्रेनान इटलीक 1 गोलान हारयले. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.